A48. संतोषाच्या ओढ उमाळ्या सोम्या तुझ्या नावात जमल्या भावानी बहिणी सरी खोटा भक्तीन बलिदान भेटून कायल्या महिमा तुका बापा महिमा Kristaya Mahima Baraklita Mahima Triyek Deva Mahima Tuka Bapa Mahima Kristaya Mahima Baraklita महिमा त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आयच्या दिसाच्या मिसाची तेसमा हे पर्यांसात जिनेट डिसोजा देवाकरगां जावन हे मीस दिता. एम्मी पिंटो देवाकरगां जावन मीस दिता मंकी स्टँड मंगळुरान तावन. डेनियल आनी मोनिशा मतायस बलमाटा वास आनी मेंडोन्जा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सोर सोन्यां पासत. आज आश्रयाच्या लोकांक सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्या. एम्मी पिंटो देवाकरगां जावन मेळिल्लो उपकारा पासत मंकी स्टँड मंगळूर. तशेंच आज डेनियल आनी मोनिशा मतायस बलमट्टा हांचो काजाराचो दीस. तांच्या काजाराच्या दिसा आज दनपारांचें जेवण आश्रयाच्या लोकांक तांणी दान दिलां. तांचोय आमी उपकार बावडटा. तांणी तांकां बरें मागता. बागी सुखी काजारी जिविती ह्या संदर्भी आमी मागता. तशेंच आज आमी प्रत्येक रितीन मागता सेकंड इयर PUC भुरग्यांची परिक्षा आज प्रारंभ जाता कर्नाटकांत. सबार भुरग्यांनी आनी तशेंच आवय बापायांनी तांच्या भुरग्यां पासत मागणी करूंक विचारलें आसा. तांचो सर्वांचोय आमी ह्या संदर्भी उडास करता आनी ह्या आल्तारी कडेन तांची तेसवां देवा बापाक आमी भेटयता. भुरग्यांक बरोवंक बरी जानवाय आनी तशेंच आवय बापायचो आकांत पयस वचोंक ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारकें जमचें पासत आमचें पाताक वळखून आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेता देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो विनय उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भुरग्यां सदां समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या
महिमा 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 देवा कुसर्गी आईशाते ताच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्पेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता या येशू ख्रिस्ता बापाच्या इतिहास होता सुखिया देवा देवाचे शेळीये तू संसाराचे पाप काढताय आमची कातूर कर तू बापाच्या उज्ज्वल बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र संघाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा मनशांक बक्षणे दिवन परतून तांकां तुज्या वेंगेन घेवच्या खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेन संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुजें मोगाचें देणें आमी बाबार्थान वळखता आनी भक्तीन संभ्रमता. तेंच आमच्या जिणयेचे नव्या सालीन परगटूंक आमकां सुबाम कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवळाचो कारभारी आनी सदुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवन पोवन ते परगट करतले देखून तांचे ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात फाल्यां जायसर बांदेन दवरले. तरी तांचे शिकोवन आयकले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो सांको चडूनय 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा सुदैवांचे फुडारी मालगाडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुआंव आनी अल्सेन आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रू आनी जुआंव सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले? तवळ पेद्रू पवित्रत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो, एक तोंट्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडती करता. आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां सुमेज सांग आनी इस्रायलाचे सगळे पळचे इतले आमी कळीत करता. तुमी
कुर्सार मारलेल्या आणि देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदपानी उपकारना म्हूण काल उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो करस जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाकी वरवीं सोडवो मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो म्हणल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बळटा. तर इस्रायल ताका वर्णू म्हणू, तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. सर्वेस्पराची भक्ती करतली म्हणू, तसो विश्वासी मोग ससनाक बळटा. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदप्याचो म्हणल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हे पळोवन आमी ताटक जाता. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकाचे, सर्वेस्पराच्या घरांत हांव आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देवस आमचो उजवाड. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बगया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सगळे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू पत्त्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जवळो म्हणटात तो थोमास, गलिलेयाच्या काना शाराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सरन ते दोणीर चडले. पूण ते राती तांकां कांय मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोवन येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टा न्हू, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांच्या लागीं तो विचारूं लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीच्या उजव्या बागलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ वडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमीस तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पाकतना काण दवरलेलें वयले वस्तूर पेंगटाक रवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासल्यांनी भरिल्लें जाळ वडीत दोणीचेर पाटी आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले, चड उणें 200 हात भर जायत.
थर्ड इयर देंवतस थंय तांणी इंग्ल्याचो उजो आनी उजार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां दर्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रो दोणीर चडोवन जाळ तडीक व्हड हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आजुनूय जाळ पिंजूंक नासलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकय दैर पावलें ना. तो समीस म्हूण तें जाणा जालें. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी हाती उंडे घेवन तांकां ताणें दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हें तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. मार्कुच्या पयल्या अध्यायांत 16-18 वळींत गालिलेयाच्या सरोवराच्या देगेर मासली पागून आसचे सिमोन पेद्रो आनी ताचे बाबा आंद्रेक आपोवणें दिल्लें. आनी त्या दिसा ताणें सांगिल्लें, आज तावन तुका मासली धरूंक ना, आज तावन तें मनशांचो पागी जायचें म्हणून. हें 3 वर्सां बरें करून पाळून आयलो पेद्रो, बरें कर. आनी पेद्रून हे 3 वर्सां जेजूच्या सांगाता आसून तें ट्रेनींग जोडिल्लें बाबाटाचें आनी तशेंच देवाच्या राजा विशांतलें आनी अशें हर सबार शिकोवन जेजू ताणें जोडिल्ली. जेजू मेल्लोस, जेजू मरण पावलोस, ताचें सगळें चिंताप तें वेगळें जाल्लें आयच्या वांजालांत आमकां कळटा. हांव मासली पागूंक वेतां. 3 वर्सां मासली धरूंक नासलो मनीस आतां कित्याक मासली पागूंक वेता? डिस्करेजमेंट, बेजाराय. आनी जेजू ताचे तावन ना म्हणलें एक बोकाप. आनी अशें तो मात्र न्हय, 7 जाण आसात. 7 जाणांनी एक मेजॉरिटी जुदासाता ना, मेजॉरिटी 7 जाणांनी जेजूचो पाटलाव करचो सोडचो म्हणून चिंतून आसात. हे हांगासर थोमास, नातानायल, जेबेदेवाचे पूत, हेर 2 म्हळ्यार +1 पेद्रू. सो 7 जाण आमकां मेजूंक मेळटात हांगासर. मोगाच्यान आमकां कितें संदेश आसा एक आमी उडास दवरीचे. जेजून ह्या आपोस्तलांक कितेंच जोर करूं ना. पेद्रूक तुका हांवें सांगलें मासली धरूंक नाय, धरूंक नजो म्हणलें, आतां तूं मासली धरूंक गेलाय म्हणलें कबार्थ काडूं ना जेजून. आनी एक सगळ्यांचो गडीत आसा. प्रद्वार स्त्रियेक मुखार आसल्या जेजून त्या स्त्रियेक एकच एक दुरसाणें उलोवना जेजू. हांगाय सिमिलर जेजून पेद्रूक खंयच्या रितीन एक घेतलो म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. तो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार इश्टानो म्हणटा. इश्टानो कांयपणी मासली मेळ्ळ्या गी. ताणें म्हणलें तें इश्टानो तुमकां मासली धरूंक कोणें सांगलें म्हण सांगूं ना तें. इश्टानो कांयपणी मासली मेळ्ळ्या गी. इतली मोवाळाय, इतली सोंसणीकाय जेजूची. ही मोवाळाय आज आमकांय गरज आसा. खंयच्या संदर्भार आमकां ही मोवाळाय आज गरज आसा गी, तोवळ ती मोवाळाय आमी दाखोवंक जेजूचो आदार आनी कृपा मागया. C62. हरपोंच्यात तुका हाडून आयल्या, उडो आनी वायन बापा सर्गींच्या.
स्वीकार कर पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मासरता क्रिस्ताच्या किरकोळ काळचा मोना ओपून दिता मोगा आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मेळणेत आमच्या आनी पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मानके. प्रितीच्या बापा, पास्काचो गोड संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपोवन दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वन वर्तें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या बाबार्थान सत म्हणटा. हें पवित्र देणें घेणें संपूर्णायन सुफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्याक पाठ करून सर्गीच्या अत्रेगांनी आमची काळजां आसूं दीत. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पास्कांचे बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचें सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी हे दाता जय जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक काराराचें रगात
पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारू तेलें हें म्हज्या उडासा करात. Bavarta sagat purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवत पोण आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो वुंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूट रेगा सवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापा पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रत्यो मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा आमच्या मनात दवरून ताणें शिकयलेलें मागणें आतां आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाकळ देणे आमची काकूट कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाकळ देणे आमची काकूट कर.
पापकार केले आमकां शांती दी आमकां शांती दी हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुभागी सम्यांक तुवें आमचें भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उजवांत म्हाका भलायकी मेळटली D27 सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे काण दी आमकां पुरगो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रेक आमी चड जावन आसा वासयल्या गांवाक गोंयान करता तुज्या दारान पातयता तुजी सजाय मागता यात्रेक आमी चड जावन आसा वासयल्या गांवाक गोंयान करता तुझ्या दारान पातयता तुझी सजाय मागता सोम्या आमी समेस्तल्या देखो विशीव आमकां कश्टोन चलवून गेल्या आसता लागय शांती आता यात्रेक आमी चड जावन आसा वासयल्या गांवाक गोंयान करता तुज्या दारान पातयता तुजी सजाय मागता यात्रेक आमी चड जावन आसा वासयल्या गांवाक गोंयान करता तुझ्या दारान पातयता तुजी सजाय मागता अर्जांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया आज पब्लीक परीक्षा बरोवच्या सर आमच्या विद्यार्थ्यांक आमचे कडेन मागोवंक सांगिल्ल्या विद्यार्थ्यांक तशेंच आवय बापायंक देवाची सखत तांकां लाभो भुरग्यांक जन्माची सखत लाभो पवित्र आत्म्याची सखत तांकां ह्या संदर्भी परीक्षा बरोवंक धैर्य आनी तशेंच
तांचो सर आकांत पयस कर आनी तशें साव बापाय की तुज्या कुरप्यान बर ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संदेश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेतार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसुनयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडकाय. काळजा ये जेजूच्या पाक्याक उजवणेच्या मोगान सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका. सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. सकाळींची मिटवणी. एडिसच्या देवी काळजा, आयच्या दिसाची सर्नची मागणी, कामांनी कश्ट, आमच्या पत्कांच्या परिपणा पसत आनी आल्तरीच्या पोपोईत सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना मिटोवच्या समेस इरेदे पसत बगेन तामकां मुरयेच्या कातावीन काळजा मरिफात हांव तुका मिटयता. प्रत्येक जावं मागणीच्या आपोस्तलांच्या इरेदे पसत आनी पापसैबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्या इरेदे पसत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पसत एडिसच्या पोपोईत काळजा, एडिसच्या देवी काळजा, तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बरे करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडूं हांव खुशी वरता. सम्या जेजू तुज्या भोवदेवीक काळजे ससायेन राग आमच्या पोपोईत पाप सेवा जाता ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजें देवा सेवा हांव तुज्या पांय पडटा. हांव तुका अर्गां दिता आनी तस्करी नमस्कार करता. तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण, निस्क्रिस्ता केलय म्हूण, आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण, निशिबरी रात दिली तसो बरो दीस दिसयपा. म्हजो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजी सूख म्हज्या इच्छा दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनान म्हज्या पत्कांच्या परिपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसत बक्षी म्हजी स्मेस पत्कां म्हजी पत्कांची काकूत कर. देवा पवित्रज्ञा दिसय बा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत हांवें पडना आमच्या तुज्या पती सांबाळून म्हजे कैदे पाळून म्हजी पत्कांची काकूत कर. म्हाका पत्क्यां बक्षी सर्गांचरांनी उल्हास पाव. कित्याक जुकप तकवो फौज जाली तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला. आमा पसत लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव कार्य मरी कित्याक मी खरोच जिवन जाला. मागया देवा तुज्या पुता आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संसार संतोषांत तुवें दय केली तशें मरी आमकां मरी मरिफात सुस्नाचे येसू संतोष आमकां लबसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुन्या मरिफात आमेन. भवार्थ जिवितान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय तेग जण
बाप पूत आनी पवित्रात्म म्हूण हांव ती सत म्हणटा तसो ते विकपत मनीसलो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिवेची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आनी कथोळीक पयस सभा शिकयता ती सर सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सस्तीक सत आनी सनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्या तूं फटयनाय वाफटोन फोडानाय ह्या भवाटान जियमकांनी मरो हांव खुशी व्हरता आमीन. बरवशीचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पत्कांची बक्षांनी आनी हेजनी उपरांत सस्तीक सुचडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवीदार विश्वासी दयाळ आनी काकोळदार आनी तुवें ती बसयलाय ह्या बरवशांत जियमकांनी मरो हांव खुशी व्हरता आमीन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सवस्त प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पुस्तक म्हज्या पेल्यांचोय हांव मोग करता कित्याक तूं तो अपरिमीत आनी सरबरो आनी मोग तुका फोवो ह्या मोगांत जियमकांनी मरो हांव खुशी व्हरता आमीन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजांत म्हज्या पत्क्यांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सवस्त प्रासड मोग फोव जाल्या देवाक हांवें आत्मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पाटा करिना म्हूण आनी पत्क्यांची सुमाय सुकयतली म्हूण ती रिक्षेव करता आमीन. सत म्हणटा देवा सर्तीधार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुता आमच्या सुमया तूं पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो आमकां मरेतान जल्मलो पोंच पिलेतका तांणी कळ सुसले ताका पुरसार सदलो तो मेलो आनी ताका कान केपलो तो मेला मध्ये धुवलो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सपविधार देवपाच्या उजव्याक बसला तें तावन जिवे आनी मेल्यांची मसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्रात्म्या कथोळीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पत्कांची बसाणी पुडीचें जिवानपण सुसलाची जिवीत आमीन. बरें मन चडोवंक सांजे कडेन मागणे ए भगेवन जुजे जेजूच्या आनी मरयेच्या हातान तुवें प्राण केलो म्हणजे जिणेंत मरणाची मन पडटना ए भगेवन बापा जेजू आनी मरेक सांगाता खाण घेवन म्हजे कुमकेके आनी सोन ती म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बसवून तांच्या पवित्र हातान प्राण करची तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत ए जेजूचे मरये म्हजो आत्मो दिता आमीन. मोगान पुत्रा सवे आशीर्वाद दी आमकां बगेन पुसुचे कुरवे घर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावे आमीन.